सक्तेवन देव, जीवो देव, स्वताचो देव आमचे मदें आयला. तो फटयना, तो फटोवन फोडोंक दिना. ताचेर विश्वास धरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें देणें दिल्लो सरस्पोर आमचे मुखार आसा. ह्या उंड्या रुपार तो आमचे मदें आयला. आमकां बसयल्ले तो दिता. ताचेर संपूर्ण फातयांनी दवरून आतां आमी दिमी घालया आनी ताका मान बगावन नमस्कार करया. आमचो देव ताचो मोग ससनाक तकता. ताचें बोळ सदांच वर्तें. तो देव आमचे मदें आसा. मान बगावया आनी ताका आराधन करया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देव पोंडली पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलां. सर्गीय दुपारी तूं आमचें कान जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. सगळे हात उबारया. उंड्यार रुपाळी पोंडाच्या. नमो नमो सोडवणदारा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. स्वामी जेजू जावन आसा ग्रेट गॉड. कीर्तन 95 वर्स 3 म्हणटा देव वर्तो जावन आसा. येया सरस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखणुया म्हणटा गीत. स्तुती गितां सगळें ताचे समोर येवया. गितां गायन आनी ताका वाखणुया. कित्याक सरस्पोर वर्तो देव, सगळ्या देवां प्रास वर्तो राय आनी तो आमकां बाचाव करता. तो आमकां राखता. ताणें फाराव्याची सगळी सैन्य दुस्पटायले आनी ताच्या लोकांक वांसयले. तो देव आमचे सोबे आसा. नमो नमो सोडवण जेजू क्रिस्ता. परत्याक म्हणया आमी. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. उंड्या रुपाली पोंडाच्या. नमो नमो सोडवणदारा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. उंड्या रुपाली पोंडाच्या. नमो नमो सोडवणदारा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. दानियल प्रवादीच्या बुकांत आमी पळयता. दानियल प्रवादी आनी ताचे सांगाती जळच्या आकट्यांत घाल्ल्या वेळार तांणी देवाची स्तुती गीत गायलें. देवाक तांणी हरसिलें. तूं नितीवंत देव म्हणून परगटलें. आमचो देव नितीवंत जावन आसा. आमकां पिडा शिडा आयल्या वय पूण आमचो देव आमचे सांगाता आसा. आमकां तो सांबाळटा म्हणलो विश्वास दानियल प्रवादीच्या त्या जळत्या आकट्यांत आमकां दिसता. तो ताच्या दुतांक धाडून आमच्या कश्टांत आमकां सांगात दिता. आमकां बुजवण दिता आनी आमकां तो राखता. कश्ट आमची एक परिक्षा म्हणून थंयसर कळटा. भावार्थाची आनी बरवशाची आमची परिक्षा म्हणून थंयसर आमकां कळटा. त्या देखून आमी भियेवचें गरज ना. कश्ट येता आसतना देव आमच्या सांगात आसा म्हणल्या बरवशान ताका आमी वाखाणुया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वंदुया. परत्याक जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तावन बुजवण आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कुरपेचे भंडार घेवन तूं ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. उंड्या रुपाली पोंडाच्या. नमो नमो सोडवणदारा.
सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता सगळी जोरान व्हडल्या ताळ्यान पालिपोनाच्या नमो नमो सर्वंगारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्यार पालिपोनाच्या नमो नमो सर्वंगारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा हालेलुया हालेलुया ओशियाला मला गटमडतात रे हालेलुया हालेलुया वाकानी तुका सोम्या नमो 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 देवा देवांच्या देवा नमो जीव्या देवा नमो तुका हालेलुया 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 सोडून जरा आमच्या राखून जरा आमच्या सोडून जरा हालेलुया 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 वाकानी तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हलते काळजाच्या मनशानो भक्तानो देवा समोर या कित्याक कसो मोग तकता म्हणटा दानियल प्रवादी हालेलुया 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 हलते काळजाच्या मुखार येवया ताका समर्पिया ताची स्तुती करया हालेलुया 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 शियाला हालेलुया 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 तुझी पदवी तुझी अजाबाची पदवी दिसून येऊ सम्या तुझी अजाबाची पदवी दिसून येऊ सम्या तुका वाकाने तुका स्तुती तू अजाबाचो देव तुझी अजाबी पदवी तू जेजू बाळका मुखांत उघडा बी केलाय या बाळका जेजू मुखांत हांगासर आसच्या सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखांत उघडा बी केलाय ती पदवी आता परत्याक उघडा बी कर आमच्या पिडेस्तांक बरें कर आमच्या कष्ट जाल्ल्या लोकांक बरें कर हालेलुया 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 ओशियाला हालेलुया 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 आम्ही आमकांच समर्पया आमचो देव केदळ आम्ही समर्पण करता तो आमकां राखता तो आमकां बचाव करता त्या देवा मुखार आसा तो राखता म्हणून हांवूच एक साक्ष सुमार एक 10 वर्सां पयलें एक्सिडेंट जावन किडनी फेलियर म्हणून म्हाका सांगिल्लें चड म्हळ्यार 3 म्हयने तूं वाचतलोय म्हणलें पूण देवान म्हाका आजून जिवान दवरला आनी आज तुमच्या मुखार हांव हें आराधन करूंक आयलां तर आनी जेजू समोर हांव आसा तर जेजूच हाका कारण जेजूच हाका कारण सुमार एक 20 वर्सां पयलें म्हजो ताळो आतां कसो आयकता ताच्या की वायट आवाजूच कोणाक आयकनातलो हांव उलयतना कोणाकच समजनातलें तसले आवाजान आसतना ह्याच सक्रमेंताच्या त्या सक्रमेंतान हांगासर आसच्या चापलान हांवें मागल्लें देवा कडेन आनी म्हाका ताणें उलोवचें बरी म्हजो शब्द हेरांक समजोवचें बरें केल्लें तो जेजू हांगासर आसा तो जेजू हांगासर आसा म्हाका डॉक्टरान म्हणलें हांव आयसी हो कितें हांव न्हू मानेगे कळीसी म्हणून पूण देवान म्हाका घरा धाडूंक ना ताच्या शेतान धाडलें काम करूंक तो जेजू आमकां गूण करचो जेजू आमचे सोबे आसा ताची अजापांची पदवी ताणें उगडापी केल्या तो जेजू आमकां राखता तो सांबाळटा त्या जेजूक समर्पया समर्पणाचें गीत गायतना हांव जशें सांगता तशें तुमचें एक एकच व्यक्तिगत जिविताचें घडितां कुटुंब घराणें भुरगीं अशें समर्पया समर्पणाचें गीत गावया कित्याक वेळ उणो आसा आज मागण्याक एका वरार मीस आसा परत्याक त्या देखून आमी आतां बेगीच जेजूक समर्पया कलते काळजान देवा मुखार येवया खंडीत जावन अजाप घडतलें तुमच्या जिवितांत बोगसणे मागया आमच्या जिविताक समर्पिताना बोगसणेय मागया काकळूत मागया देवाची आनी आतां गीत गावया आमी समर्पया आमची मोत कष्टा वेळार आमी देदस्पर जाता आमी कश्ट जाता कित्याक आमचें चिंतप आमचेरच आसता देवाचेर आसना
पूण आमकां जोबाचो बूक पळया, कितल्या अपुरबायेन जोबान आपले सगळे चिंतप सर्वेस्पराचेर घालें, ताच्या योजनेचेर घालें आनी देवान दिल्लें देवान वेलें म्हणून संतोषान तो उद्गारलो, स्तुती केली. तशें आमी आतां आमची मोत समर्पया. आमची मोत ताचेरच गामान दवरून ताकाच समर्पूंक, ताचेरच ताच्या पद्वेचेरच विश्वास दवरून आमी आतां समर्पया. आमची चिंतपा आमी समर्पया. आमचे गायल्ली मेमोरी म्हणटा उगडासाची सकत आमी समर्पया आनी आमी आतां गीत गावया. घे सोमिया, घे सोम्या म्हजी मोत तुज्या हातांत घे आनी तुजी चिंतपा घाल सोम्या. तुझी दिता तुका. म्हजे ते आसा न्ही तसली काड सोम्या. घे तू म्हाका मोत मुजी. म्हजी खंत बेजाराय पयस कर सोम्या. म्हज्या मोतींतली नकारात्मक चिंतपा पयस कर सोम्या. जेजू पिडा शिडा आयिल्ल्या जाणां तुजेरच विश्वास दवरूंक म्हाका आदार दी सोम्या, आदार दी. बोल दी सोम्या, बोल दी. काकुळत कर नकारात्मक दरान चिंतून म्हज्या कुटुंबांत म्हजेंत समाधान आनी म्हज्या कुटुंबाचें समाधान हांवें होगडायलां. म्हजी काकुळत कर, म्हजी ह्या वेळार काकुळत कर म्हाका बक्षी. तुजी दया दाखय सोम्या, तुजी दया दाखय. म्हजेर तुजी दया दाखय. म्हज्या कुटुंबाच्या मनशांचेर तुजी दया दाखय. म्हजें चिंतप बरें कर, सकारात्मक कर, सकारात्मक कर. खंत बेजाराय पयस कर सोम्या, पयस कर. सोमिया घे तू म्हाका. घे सोम्या. काळीज म्हजे घे सोम्या. आमी काळीज समर्पया, आमचे काळीज समर्पया. घे सोमिया, घे तू म्हाका. काळजांतली सगळे भावना आमची म्हणटा आमी इमोशन्स म्हणटा इंग्लिशान, ती समर्पया. म्हाका राग येता थोडे फाटी, हेरांनी पाड करतना म्हाका राग येता, पूण हांवूच पाड आसतना म्हाका कांयच बगना. देवा म्हजी काकुळत कर आनी म्हज्या काळजांतले वायट भावना तूं काड. म्हजे ते मोग भर, म्हजे ते दया माया भर, म्हजे ते बक्षणे भर. हांव कश्ट जातना हांवें दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें जावन आसा, ताचे वरवीं तशें जालें, हाचे वरवीं तशें जालें म्हणून आनी म्हजी भावना हांगासर भरतात आनी तेज्या मोती घोसून म्हाका गुलाम करतात आनी अशें म्हजें जिवीत म्हाका बऱ्या तरेन जियोंक जायना. म्हजें रगत कतकत्ता आनी तें धाट जाता. हांव कश्ट जाता, हांव कश्ट जाता सोम्या. हार्टाच्या पिडे वरवीं हांव कश्ट जाता. म्हजी BP चड जाल्या, डायबिटीस चड जाला सोम्या. कित्याक म्हजे ते दारुणात आयल्या, म्हजें काळीज दाड्डेलां. देवा म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर सोम्या, म्हजी काकुळत कर. हेरांक दया दाखोवंक म्हाका कृपा दी. भोगणा मुची दिता तुका. घे सोमिया, घे तू म्हाका. भोगणा मुची दिता तुका. समर्पिता जेजू मोजे जीवी. सांडून पातकी जिणी. म्हजें जिवीत सोम्या तुका समर्पिता. अस्कत मनीस हांव तुजे मुखार रावंक योग्य न्हय सोम्या, पूण तुवें दया दाखयल्या. तुवें म्हाका तुजे समोर हाडलाय, तुज्या समासान म्हाका बसलाय. तुवें तुकाच मोडून म्हाका दिलोय आनी अशें तुवें जो मोग म्हाका दाखयलोय, जो हांवचे पयले पात्र म्हणटा थंयसर आमी जिव्या देवाची मंदिरां. आनी देव जावन आसा मोग. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता आनी जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना. कित्याक देव मोग जावन आसा म्हणून जू हांव सांगता. त्या देखून तो मोग म्हज्या काळजांत आनी येवन म्हज्या जिवितांत हेरांची सेवा घडोवना देखून काकुळत मागया. आनी म्हज्या जिवितांत सेवा घडोवंक, बरो मोग करूंक, हेरांक बोगसूंक, दया दाखोवंक
देवाची कृपा मागया, कृपा मागया. गे सोमिया म्हजी पिडा शिडा समर्पिया, म्हजी पिडा शिडा. पीडा मुझी दिता तुका गे सोमिया अवघडान जाल्ले म्हजे गाय, म्हाका पीडा मुझी किडनी प्रॉब्लेम, तुका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, कसलीच पिडा असल्यार ह्या वेळार समर्पिया. स्वीकार करया. समर्पूचे म्हणजे म्हळ्यार देवाक स्वीकार करचे. म्हज्या जिवितांत हांव कशें आसा त्या घडयेंत त्या वेळाक हांवें देवाक स्वीकार करचे. तूं ये म्हजे थंय म्हणून त्या देखून आमी समर्पुया. आमची पिडा शिडा स्वीकार करून समर्पुया. तू म्हाका पीडा मुझी दिता तुका. जेजून मागले गेसे म्हणे म्हळ्यार साध्य जाल्यार ही कालच म्हजे तावन काडचो बापा म्हणून. पूण देवान ते कश्ट काडूंक ना. पूण त्या कश्ट मुखांतर म्हजी आनी तुजी सोडवण जाली. कुर्साचे मरण तो मेलो. त्या देखून म्हजी पिडा शिडा थोडे फाटी म्हजे खातीर जावंक ना, म्हजे खातीर येवंक ना, पूण कोणाच्या की सोडवणे खातीर ती आयल्या. म्हज्या भुरग्या बाळांच्या सोडवणे खातीर जावंक पुरो. हांवें सरकार वचोन देवा सांगातार जियेवन म्हज्या भुरग्या बाळांक आशिर्वाद मागोवंक जावंक पुरो. थोडे फाटी ती पिडा शिडा म्हजी वायट सवय सांडून बऱ्या वाट्याक येवंक पुरो. सिगरेट पियेता, सोरो पियेता, लिव्हराचे प्रॉब्लेम जाले. हांवें आतां सोरो सोडून बरी वाट धरूंक जावंक पुरो. त्या देखून हर एका पिडे शिडेन जेजू कितें शिकयता म्हणून आमी विचारूंक जाय. जेजू म्हाका कितें सांगूंक आशेता तें आमी विचारूंक जाय. जेजू तूं म्हजे सांगता आसतना हांवें कित्याक भियेजय, कित्याक भियेजय सोम्या. त्या देखून म्हजी सगळी पिडा शिडा हांव समर्पिता. कोण सगळे पिडेस्त आसात दोनी हात उबारात आनी देवाक तुमची पिडा सांगात. आतां मौनपणी जेजूक पिडा सांगात. दोनी हात उबारात. आतां आमी देवाची स्तुती करया. देवाक सगळे साध्य आसा देखून ताची स्तुती करया, ताका वंदुया आनी ताका भोप मारया. सोम्या आमचे थंय ये, सोम्या आमकां राख, सोम्या आमकां सोडय. सगळी सांगता हालेलुया, 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 हालेलुया. आता पवित्र आत्म्याचें गीत गायतना पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता. तो आमकां फेकोवणी दिता. तो बापाचो आत्मो, जेजूचो आत्मो जावन आसा. तो आमकां पवित्र करता आनी आमकां घटाय दिता. त्या देखून दोळे धांपया, दोनी हात उबारया. दिंबी घालूंक जातेल्यांक दिंबी घालया. वण्णी थोड्या पांयांक दूख लागतली, थोडी रेंव तोपतली, पूण देवाच्या मंदिराची ती रेंव तोपतना इंजेक्शन दिवच्या की चड बोल मेळटले. जाता जाल्यार नंतर उबे रावया. दोनी हात उबारून आमकां समर्पुया. आमी आमच्या मनांतच हें गीत गावचें पवित्र आत्म्याचें आनी भलायकी मागची, बरें मागचें म्हज्या कुटुंबाक. सगळे समर्पून आमी गीत गावया. मुझे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियेवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मुझे थंय तूं रावोंक ये. उजवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियेवंक ये. तुझ्या मोकमळाचो परजळ सोम्या फांकय, तुझ्या मोकमळाचो परजळ सोम्या फांकय. ये पवित्र आत्म्या आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर. आमची पिडा शिडा गुण कर. ये पवित्र आत्म्या पदवेदार देवाच्या आत्म्या
नितीवन देवाच्या आत्म्या ये ये आमच्या काळजान ये, आमच्या मोतीची चिंतमा सकारात्मक करूंक ये, आमचे ते असले मेळेपण काढून पवित्र करूंक ये, ये पवित्र आत्म्या ये. संसार पातकाक वोडताना आत्म्यांची येवशी कर, देव सार पातकाक नाडताना सताक सोदूंक शिकय. संसार पातकाक वोडताना आत्म्यांची येवशी शिकय, देव सार पातकाक नाडताना सदां सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड सुटकाला प्रॉपर्टी समस्येतून सुटकाला बाई, कॅन्सर पिढेतून सुटकाला बाई सम्या सुटका सुटका सुटका. तुझे ते असा सुटका, तुझे ते असा भलायकी, तुझे ते असा बळ. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. समर्पया आम्ही आमचे घराने घरान कोणी पिडेस्त आसा तर तांकां समर्पया. ह्या वेळार तांचेर भलायकी मागया. जेजूक तांचें नांव काडून तुमी सांगा, तांचे समस्या मात्र सांगा. तशें कर अशें कर म्हणू नाकात. समस्या ताका सांगा, ताका सगळें कळीत आसा. आमी सांगल्यार पुरो, तो सगळें आयकता. सांगल्यार पुरो, फकत तुमचे समस्या सांगा. ताका कमांड करिनाकात, मगर जस्ट सांगा. कितें तुमचे कश्ट ते सांगा. अस्कत कायंत पडताना आदार तुजो लाभय, मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय. अस्कत कायंत पडताना आदार तुजो लाभय, मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तुजी येवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तूं जियेवंक ये. आता मौनपणी वो वेळ देवान आमकां दिल्ल्या बसतो आणि ताची पदवी ताणें उगडापी केल्ल्या बसतो. जेजू मुखांतर अर्घां दिवया. मौनपणी एकच मिनट वगेत रावया जेजू मुखार. ताच्या मागीर बेसांव घेवंक तयार जावया. या देवाडा म्हणल्यार गीत गाऊन आशीर्वाद घेवंक तयार जावया.
voda sacramenta sasangnaman koruya purvilya त्या रूपा बोधला novio riti adarya solvon vechas katvishmya bavarta che vordivya sashe baba dashin sputa ullasani stutiza Pagvi महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर आमच्या कश्ट अनवरांनी पिडे वेळार तूं आमचे संगी सदांच आसाय म्हूण आमी सदांच तीर्पात येवं आमकां बळ दी तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक जिवो देव भलायकेचो देव आमचे कश्ट ताणें वोवयले तो देव आतां आशिर्वाद दिता तुमकां समजता सगळ्यांक जेवण आसा तुमी जेवणाक वेतना गडबिडी करनाकात सकाळ वसा सकयल 100 कावंटर आसात आनी पिडेस्तांक म्हाका दिसता वयर कावंटरां गेल्यांत ती थंयसर पिडेस्तांनी मात्र वेचें आनी सकयल थंयसर तरणाट्यांनी 7 कावंटर आसात त्या देखून थंय वचून सुदारसूंचें सकाळ वसास गडबिडी करनाकात Shine.
दुशांच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार। जुबलेवाच्या या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला। ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला। हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानपण सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपासारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला। एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात। हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता। एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा। तशेंच गरबांच्या या योजनाक जर एकलो आपण वंटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचे। तर तुम्ही गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत टर्न आसा। तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले हांव देव बरें करूं।